नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। तर आज हांव कांद्याची कुरकुरीत भजी करता। 2 मोठे कांदे उबे चिरून घेतल्या, बारीक चिरून हिरवी मिरसांग थोडीशी, त्याच्यानंतर ओली कोथमीर बारीक चिरून, चवीपुरते मीठ तुम्ही तुमच्या चवी अनुसार घालात। आणि आता आमकां बरें सगळें मिक्स करून घेवपाक जाय। कांद्याक मीठ लावन घेवपाक जाय पयलीं। तर ते आता हांव हातान करता। कांद्याक आमी बरें मीठ लावन घेतल्या नंतर एक अर्दो चमचो तातूंत हळद घालपाक जाय, थोडीशी कोथमिरेचो पिठो, थोडोसो खावपाचो सोडा, एक अर्दो चमचो मिरचीची पावडर। मिरची तुम्ही तुमचे आवडी अनुसार वापरात, कारण थोडी हांवें हरव्यो मिरसांगो बी घातल्या म्हणून हांव मातशी मिरचीची पावडर कमी घालता। तुम्ही तुमच्या आवडी अनुसार घालात। तर आता तातूंत आमी घालुया बेसन, चण्याचें पीठ 1 वाटी, आणि भजी कुरकुरीत जावपा खातीर तातूंत 1 चमचो आमी तांदळाचें पीठ घालपाक जाय। आता हे सगळें आमकां बरें मिक्स करून घेवपाक जाय। थोडेशें उदक जितलें लागता तितलें थोडे थोडे 1 चमचो करून घालपाक जाय। एकदम उदक घातलें जाल्यार तें पातळ जातलें। अशें आमचें पीठ मातशें घट अशें भिजोवन घेवपाक जाय, आनी थोडो वेळ अशें दवरपाचें तें आमी 1-10 मिनटां। मागीर तें मातशें पातळ अशें जातलें। मागीर आमी ताची भजी करपाची। आता हांवें गॅस चालू करून गॅसार कायल दवरल्या आनी तातूंत तेल घातलां। पीठ हांगासर म्हजें बरें फुगिल्लें आसा। 10 मिनटां जाल्यात। मस्त वास सुटला। आता ही भजी आमची रेडी। ती हांव प्लेटीन काडून घेता। बरी जाल्या कुरकुरीत सामकी। पळयल्यार कलरूच कितलो सुंदर दिसता आणि एकदम कुरकुरीत जाल्या। तर अशी सादी सोपी फटाफट जावपाची भजी तुम्ही नक्की करून पळयात, तुमकां आवडटली। आवडल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच सबस्क्राईब करा। परत मेळुया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त रावात। देव बरें करूं।